कितल्याशाच उमेदवारांनी केला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग, दिल्यात चुकीची ॲफिडेव्हिटां, दिवंक ना आयकराची माहिती, एडीआर संघटनेचो आरोप। गोंयकारांची उदरगत करपा खातीर भाजपाक कटिबद्ध, ताका लागून मायनिंग, पर्यटन आनी नुस्तेमारीचेर दितले भर, केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभूचे आश्वासन। गोवा डेरीन अंमलात हाडलो उच्च न्यायालयाचो आदेश, राजेश फळदेसायान घेतलो ताबो डेरीच्या अध्यक्षपदाचो, 900 सावन जालो परत कार्यकारी संचालक। मतदारांक मतदानाची उर्बा दिवंक वेंचणूक आयोगान उजवाडायली नवी डीव्हीडी, जाहीर केले कांय नवे आयकॉन्स। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। सर्वोच्च न्यायालयान आदेश दिवन लेगीत गोंयच्यो वेंचणुको लढोवपी उमेदवारांनी आपली मालमत्ता आनी गुन्यांवांची माहिती सारकी दिल्ली ना असो आरोप लोकशाय सुदारणा संघटनेन केला। तांचेर बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी एडीआर संघटनेन वेंचणूक आयोगाकडेन केल्या। 2002 वर्सा अहमदाबादाच्या IIMच्या आदल्या विद्यार्थ्यांनी एकठांय येवन एडीआर ही संघटना घडयल्ली। भास्कर असोळ्ळेकार हो मुंबय रावपी गोंयकार उद्देजक तांचो वांगडी। 2012 सावन तो गोंयच्या उमेदवारांनी वेंचणूक आयोगाक दिल्ले म्हायतीचो नियाळ आमकां दीत आसा। हे खेपे उमेदवारांनी दिवपाच्या ॲफिडेव्हिटांत बदल केला। ताच्या उमेदवारांनी कितें केलां तें पळयात। तर सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायन क्लियर आसात फॉर कॅन्डिडेट्स वो आर क्रिमिनल्स, म्हणजे वो आर क्रिमिनल एंटीसिडंट्स, म्हणजे तांचेर केसी आसात। अशे 3 कॅन्डिडेट आसात फॉर पार्लमेंटरी इलेक्शन, 2 साऊथ गोवा, 1 नॉर्थ गोवा। तर तांणी थोड्योश्यो गोश्टी करूंक जाय, म्हणजे फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर रिप्रेझेंटींग अ पर्टिक्युलर पॉलिटिकल पार्टी जाल्यार तांची पॉलिटिकल पार्टीची जी वेबसायट आसा ती अपलोड करूंक जाय विथ ऑल दीस क्रिमिनल चार्जीस ऑफ द कॅन्डिडेट। प्लस प्रत्येक कॅन्डिडेटान 3 खेपी म्हणजे 3 इन्सर्शन्स घालूंक जाय न्यूजपेपराचे, प्रॉमिनंट न्यूजपेपर ऑन 3 डिफरंट डेज बिफोर 2 days बिफोर इलेक्शन डेट, म्हणजे आतां बिफोर 21 एप्रील। तें जालां काय? कित्याक ही गोश्ट हांवें स्वता इवन CEO ऑफ गोवा जे आसात चीफ इलेक्शन ऑफिसर, तांच्या ऑफिसाक इन्फॉर्म केलां इन रायटींग बाय मेल। वॉट इज द स्टेटस, तांचे तें हें केलां काय करूंक ना। चीफ इलेक्शन कमिशनरान ते प्रमाणे नवो एफिडेवीट धाडिल्लो, एक म्हणजे हें कॉम्प्लाय करपाक आनी दुसरें गेल्ले 5 वर्सांचे इन्कम टॅक्स रिटर्नाचे डेटा दिवपाक। ती जावूं ना, थोड्यांनी दिल्या थोड्यांनी दिवं ना। प्रॉमिनंट म्हणजे कॅन्डिडेट्स म्हणजे गिरीश चोडणकर फॉर नॉर्थ गोवा ताणें दिवं ना। दीपक धवळीकर प्रेसिडेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। आतां फॉर एग्जाम्पल परचेज कॉस्ट, तर परचेज कॉस्ट ही दिल्या, पूण सद्याचे जे ते करंट मार्केट व्हॅल्यू जो दिवंक जाय तो पयलींचो परचेज कॉस्टूच लावन दिला। थोड्यांनी प्रॉपर्टी म्हणजे अंडर व्हॅल्युएशन केल्लें आसा। देर आर कॅन्डिडेट्स वीथ केसीस ऑफ सेक्शुअल एब्यूज, अशें एका चलयेच्या बापायन घाल्लें आसा आनी अशे कॅन्डिडेट आसात। पण बाबा तांच्यो क्रिमिनल केसीची एडवर्टायजमेंट जावंक जाय काय नाका? असो जर कोणी निवडून बी आयलो जाल्यार बाबा तेजे फुडें हें कितें जो कॉम्प्लाय करना चीफ इलेक्शन कमिशनराचे गायडलायन्स ऑर सुप्रीम कोर्टच्यो गायडलायन इम्प्लिमेंट करना आनी तरी पूण तो समजा निवडून आयलो ताजे फुडें बाबा हें कशें कितें? ह्या सगळ्या उमेदवारांनी कितें केलां आनी कितें केलें ना हाचो नियाळ घेवप एक खाशेली अर्दवराची कार्यावळ गोवा 365 भास्कर असोळ्ळेकारा वांगडा रिकॉर्ड केल्या। ती पळयात ह्या खबराचित्रा उपरांत। तशेंच आमची वेबसायट www.goa365.tv वा आमचो यूट्यूब चॅनल गोवा 365चेर। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी। गोंयकारांक फायदो जातलो हे दिश्टेन गोंयची उदरगत करतले अशें आश्वासन केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभून दिलां। वेंचणूक प्रचारा खातीर मंत्री सुरेश प्रभू गोंयां आयला। खण, पर्यटन आनी नुस्तेमारी वेवसायाची उदरगत करतले अशेंय तांणी म्हळां। लोकांक उदरगतीचो फायदो जायना जाल्यार राज्याच्या उदरगतीचो कांयच उपेग ना अशेंय केंद्रीय मंत्री म्हणटा। 3 मळांची उदरगत करून गोंयची शासनाची उदरगत करपाचेर भर दिवपाचो सरकाराचो यत्न आशिल्लो। पळयात केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभूचो गोंय विशींचो युक्तिवाद। I feel Goa is my home state and I therefore want to do as much as possible for the state. We feel that development of any state, including Goa, should happen in such a way that it should benefit the people of that state first.
And what is that Goans development would be? Today, the livelihood of people is very important. And livelihood of Goans is dependent on 3 or 4 major sectors. One is mining. Second, tourism. Third, fisheries. We would like to make sure that Goa can be developed by development of these sectors in a manner that would be the most sustainable way. Mining can be done in a manner that does not compromise with any environment. Ecotourism can be promoted in a way that will not create any adverse footprint on the good ecology of Goa, as well as fisheries can be done in similar way. गोंय सरकाराकडून सल्लामसलत करून खणीचो प्रश्न जाग्यार घालपाचे उत्तर केंद्रीय मंत्र्यान दिले. लॉजिस्टिक हब तसेच सी फूड प्रोसेसिंग प्रकल्प उबारपाचे आश्वासन ताणें परत एक फावट दिले. Will definitely work towards finding an enduring solution to the problem purely and necessarily and largely for the social aspect of it, taking into account the miseries that people are suffering from it. I know some people who have borrowed money from the bank are not able to repay it. Some of them, their marriages had to be postponed. So it's a real issue. It's a human issue. We want to deal with it from that possible angle. That would be the motivation for us to address it. पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्टा आणि व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण राजेश फळदेसायान गोवा डेअरीच्या अध्यक्षपदाचो आणि नवसो सावंतान व्यवस्थापकीय संचालक पदाचो परतून ताबो घेतलो. गोवा डेअरीत जाल्ल्या गैरव्यवहाराच्या नाटका उपरांत सहकार निबंधक संजीव गडकरान ह्या दोगांयकूय निलंबित केल्ले. उच्च न्यायालयान राजेश फळदेसाय आणि नवसो सावंताच्या निलंबनाचो आदेश फाटी घेतला. तशेंच हे केशीची खोलायेन चौकशी करून निर्णय घेवपाचो आदेश न्यायालयान निबंधकाक दिला. न्यायमूर्ती RD धनुका आणि पृथ्वीराज चव्हाणान हो निवाडो दिला. वेवटू उच्च न्यायालयान दिल्ल्या निवाड्या विशीं अध्यक्ष राजेश फळदेसाय आणि व्यवस्थापकीय संचालक नवसो सावंतान गोवा 365 म्हायती दिली. आज आमी कोर्टा ऑर्डरे प्रमाणे परत एकदा चार्ज घेयलो आसा आणि आता पयलींच्या भशेन नेटान काम करतले आणि शेतकऱ्यांक कसो फायदो जातलो आणि कितें दिवपाक मेळटलें फायदो जावन तें पयलीं पळयतले आनी डेअरी नांव वयर काडपाचें परत एकदा प्रयत्न करतले. हेंच आमगे पयलीं आश्वासन आसलें आणि तेंच आतां आमी नेटान फुडें व्हरतले. हांव ह्या हायकोर्टाचे ऑर्डरीचें स्वागत करतां. म्हज्या सगळे आमच्या गोंयांतल्या सगळ्या दूद उत्पादकांचे मनापासून आभारी आसा. तांचे हेज्यान फुडें आमी तांचे बरें हें करतालेच, पूण हेज्यान फुडें ताचे जाता तितलें बरें शेतकऱ्यांच्यो ज्यो ज्यो मागण्यो आसा त्यो पूर्ण करपाचे प्रयत्न करतले. खावडीचो इश्यू आसूं, दुदाचो इश्यू आसूं, दोतोरांचे सर्विसीचो इश्यू आसूं, ते आमी पूर्णपणे बोर्डाक हांव सहकार्य करतलो वेवस्थीत आनी बोर्डाच्या निर्देशानुसार फुडें दूद उत्पादकाचे भलें करपा खातीर आमी वावुरतले. न्याय न मेळ्ळ्या काळान आमचे जे बोर्डाक डिस्क्वॉलिफाय केल्ले तांची ऑर्डर जी आहा न्ही रजिस्टरान जी ऑर्डर काडलेली संजीव गडकरान रजिस्टरान ती ऑर्डर स्क्वॅश आनी सेट असायड म्हळ्यार भायर मारल्या. आनी त्याच बरोबर ते ऑर्डरीक 31 ऑगस्ट 2018च्या ऑर्डरीनुसार ज्यो ज्यो एक्शनी घेतलेल्यो सादारण माझे सस्पेन्शन बी आनी जे कितें निर्णय जाले ते सुद्दां सगळे स्क्वॅश करून सेट असायड करून सायडीक दवरल्या. तशेंच हायकोर्टान आनी निर्देश दिल्या की नैसर्गीक न्याय न मेळ्ळ्या कारणान वेवस्थीत तेंचे ते प्रोसिडींग जावंक ना. ताका लागून रजिस्टराक आदेश दिला की 4 म्हयन्यांनी हेजेर परत प्रोसिडींग सुरू करचे आनी त्या संदर्भात निर्णय घेवचो. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. घेवया एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आता मारुया वेंचणूक मळार एक नदर. पळोवयात तुजें मत कोणाक. वेंचणूक आयोगा बरोबरच गोवा डेअरीनय मतदान हक्का विशीं जागृताय करपा खातीर फुडाकार घेतला. गोंयच्या सहकारी दूद उत्पादक संस्थेन तांचे दूद पिशयेर मतदान करात असो संदेश बरयला. काँग्रेसीचो दक्षिण गोंय लोकसभा उमेदवार फ्रांसीस सार्दिनान सोमारा वेळ्ळी कोनसो बसका घेतली. ह्या वेळार मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आनी वेळ्ळीचो आमदार फिलीप नेरी रॉड्रिगीस हाजर आशिल्लो. एज्युकेटेड सुद्दां
आसली तकलेन बुदवून ते एक फाटी फटवतात दुसरे खेपे फटोवपाना आनी म्हणून ह्या खेपेक 5 वर्सांनी जेन्ना परत तुमकां संदी मेळ्ळ्या फिलिपान सांगला त्या भशेन की ह्या देशाची सत्ता कोणाच्या हातांत दिवपाची काँग्रेसीन इतले वर्सां राज्य केले काँग्रेसीन कोणाच्या पोटार मारलें ना केन्ना काँग्रेसीन कॉम्युनल टेन्शन केलें ना कॉम्युनल मायनॉरिटीक डिस्ट्रॉय करपाचो प्रयत्न केलो ना काँग्रेसीन सगळ्यांक बरोबर घेवन मुखार वचपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना आमी त्या ढवळीकाराक सांगिल्लें एमजीचो जो सुदीन ढवळीकार आसा ताका आमी सांगिल्लें पळय मॅन्डेट लोकांचे आमकां आसा तूं आमकां सपोर्ट कर हे एक दीस तुजे जर खोट मारून तुका भायर उडयना आमी नांवाचें न्ही म्हणून आमी तेन्ना वॉर्निंग दिल्ली आज तो सांगता काँग्रेसचे प्रपोजल आपण घेतले जाल्यार आपण बरो सुसागान न्हिदता आशिल्लो आतां ताका न्हीद ना वेंचणूक काळात सोरो पैसे आणि शस्त्रांची बेकायदेशीरपणान तस्करी जावची न्ही हाचे खातीर वेंचणूक आयोगाचे कर्मचारी दोळ्यात तेल घालून काम करतात तशेंच पुलीसय तत्परतेन आपली सेवा बजायता सोमारा कुंकळी पुलिशेन दाडेवाडो वाठारात नाकाबंदी करून गाडयांची तपासणी केली सरप्राईज नाकाबंदी चेक घेता आमी एक कोणी जंक्शनाचेर खंय सगळ्या व्हेकलांक सस्पिशियस व्हेकलां चेक करता आमी ते सस्पिशियस मेवले जाल्यार मागीर एटेच करप आतां सुमार जातले अरावंड 50 to 60 व्हेकल चेक केला कितें सस्पिशियस मेळ्ळा ना सद्याक सस्पिशियस कांय मेळूना काँग्रेसीन सोमारा सांजे शिरवडे कोनसो बसका घेतली हे बसकेक काँग्रेसीचो दक्षिण गोंय लोकसभा उमेदवार फ्रांसीस सार्दीन मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत वेळीचो आमदार फिलिप नेरी रॉड्रिगीस आणि काँग्रेसीचे हेर नेते हजर आशिल्ले मायनिंग सुरू जावंक ना पूण मोदी आनी बॉन्डोल फोडूंक विसरूंक ना पयर जेन्ना आयलो ताणें सांगलें आपण मायनिंग सुरू करपाचें आसा ते मात फोट मारून विसरूंक ना अरे मोदी बाब तुवें लोकांक फोटोवन तूं आयलो आतां तुका चान्स ना लोक तुका फोटोवपाचे आसात हिंगा तुमचे म्युनिसिपालिटीक आमी CCTV घाल्ल्यो कित्याक चोरांक बोरांक दवरपाक आनी हेर कितें वस्तू ज्यो करपाक शक्य आसात त्यो हांवें केन्ना फाटीं दवरूंक ना तेन्ना हांव तुमचे कडेन मागतां एक पावटी म्हाका दुबाव ना जेन्ना तुमकां सोयेक मेळटा 3 पावटी तुम्ही सगळ्यांनी म्हाका निवडून दिल्लो आनी म्हाका दुबाव ना एक पावटी तुमी म्हाका बहुमतांनी निवडून दितल्यात महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान मंगळारा पंचवाडे बसका घेतली ह्या वेळार मगोचो शिरोडेचो उमेदवार दीपक ढवळीकार आणि मडकयचो आमदार सुदीन ढवळीकार हजर आशिल्लो आणि हांगा माकड उडटा तांचे अगेन्स्ट आमी काम करता जाल्यार आमचे बंधन हे कितें म्हणजे दोन गोष्टी तुम्ही एकाच हातून करपाक सोदता आणि तो अध्यक्ष जाका आमी राज्यसभेत धाडलो आमची चूक अशें दिसपाक लागलें कारण ती राज्यसभेत दीपकाक सांगलें तूं फॉर्म भर म्हणून काँग्रेसीन आमी उगी रावले आसूं नाका आमी युतीन आसा तांचें सरकार केलां आनी सरकार केल्या नंतर खंयची गोश्ट एका वर्सांत करची न्हय म्हणून हांवें दीपकाक सांगलें तूं फाटीं राव तांकां करून दी आनी आमी तांकां हातपाक आमची 3 मतां राज्यसभेचो विनय तेंडुलकराक दिली त्या विनय तेंडुलकरान ह्या मुख्यमंत्र्याक घेवन आमचो घात केलो लोकसभा उमेदवार फ्रांसीस सार्दिनाक तेको दिवपा खातीर काँग्रेसीन मंगळारा कुडचड्यार बसका घेतली ह्या वेळार सार्दिना बरोबरच कुट्टरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डय हजर आशिल्लो आयज आमकां एक सोयीक आसा एक चान्स आसा आख्या देशान हो सरकार बदलपाक आमी पळयल्लें आसा काँग्रेसानूय फाटले पावट थोडे मिस्टेक केले जायत पूण एक सांगूंक सोदता काँग्रेस घोडी इल्लें बरें करपाक फाटीं उरलो सांगूक ते भशेन तितलो प्रोग्रेस केला तर आसतना लोक रावतात आनी मायज जावपाक जाय प्रोग्रेस करपाक चोरी फाटीं उरले जायत पूण एक गोश्ट वायट मात कोणाक करूंक ना म्हापशे पोट वेंचणुके खातीर आम आदमी पार्टीन तांचो जाहीरनामो प्रसिद्ध केला आपाचो फुडारी प्रदीप घाडी आमोणकार म्हापशेचो उमेदवार शेखर नायक आणि हेर नेते हजर आशिल्ले जल्म निवासी तशेंच वेगवेगळ्या दाखल्यांची घरपोच सेवा दिवपाचें आश्वासन आपान दिला तशेंच बस स्थानकाच्या बांदकामाक प्राधान्य दिवपा बरोबरच वायफाय सेवा दिवपाचेर भर दितले अशें आपान म्हळां शेखर गेली 25-30 वर्सां हांगा समाज सेवा करता आयज हांगासर खंय उजो पेटलो आयज हांगासर खंय उदक ना कसले कितेंय जरी इश्यू आसा पार्किंग इश्यू आसा थंय पयलो थंय उबो आसता शेखर
आमकां सकाळी फुडें वॉट्सॅपाचेर पयलो न्यूज मेळटा शेखर तो हांगा कावन्सिलर पेक्षाय चड काम हांगा शेखर करता आनी म्हाका खात्री आसा की आम आदमी पार्टीक जर एक संदी जर दिली तर हो मॅनिफेस्टो आमी हांगा इम्प्लिमेंट करतले. हो जुमला न्ही, हो मॅनिफेस्टो जो आसा पळय तो असो टायमपासाक आमी मॅनिफेस्टो करूं ना. आज दिल्लीन सुद्दां 3.5 वर्सां 4 वर्सां तर तो आमी अभिमानान सांगता की जे आमी मॅनिफेस्टोन सांगिल्ले तातूंत भितरले 85% कामां आमी केल्या आनी उरलेली कामां आमी बेगिनात बेगीन करतले. मांद्रेचो उमेदवार दयानंद सोपटेक तेंको दिवपा खातीर भाजपान मंगळारा पारशा कोनसो बसका घेतली. पंचायत मंत्री माविन गुदिनो आनी मुख्यमंत्र्याची घरकान्न सुलक्षणा सावंत ह्या वेळार हाजर आशिल्ली. भाजपान पक्षाचो जाहीरनामो ह्या वेळार प्रसिद्ध केलो. म्हणजे भारतीय जनता पार्टी हो फक्त असो तसो पक्ष न्ही, पण भारतीय जनता पार्टी हो जगान वळख केलो गेलो पक्ष. आज जर आम्ही पळयले की भारतीय जनता पार्टीचे सदस्य जर आसात तर जवळ 11 कोटी आसात. खंयच्याय राजकीय पक्षाचे सगळ्यात जास्त सदस्य हे भारतीय जनता पार्टी आसात. आज जर आम्ही पळोवपाक गेले तर भारतीय जनता पार्टीच्या पूर्ण देशांतल्या तशेंच सगळ्यात जास्त खासदार, सगळ्यात जास्त आमदार, सगळ्यात जास्त ZP, सगळ्यात जास्त पंच मेंबर आसात आणि सगळ्यात जास्त हेंका सगळ्यात त्या पदाचेर पावती कार्यकर्ते आसात. आमचे खबराकार रमेश नायक राऊत, संदीप तुयेकार, कृष्णा नायक, संदीप कामोलकार आणि घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पयलेच खेपे काम करपी मनशां मदीं एक वेगळीच उमेद आसता. पयलेच फावट मतदान करपी तरणाट्यां मदीं तशीच उमेद दिसून येता. गोवा 365 पयलेच फावट मतदान करपी मडगांवांतल्या तरणाट्यांक मेळ्ळो. रोजगाराच्यो संधी निर्माण करपाच्या विशयाचेर चडशे तरणाटे उलयले. पळयात ते कितें म्हणटात ते. And I'm the first voter this time, and I'm really excited to vote because my vote is going to make a change and decide who will be in power for the next 5 years. So I'm really excited. खूप बरे दिसता. आय एम व्हेरी एक्सायटेड की म्हणजे मत वचून आमच्या फ्युचर MPक निवडून हाडटलो आनी म्हाका इतलेंच जाय की सगळ्या नेत्यांनी कोणी निवडून येता ताणें आपले सगळे डिफरन्सीस पयस दवरून भायर दवरून आमच्या देशाक फुडें कशें व्हरतले आनी ताका एक डेवलप्ड कंट्री कशी करपा आसा हातून आपलें योगदान दिवचें इतलेंच हांव मागतां. हांव खूब एक्सायटेड आसा पळोवपाक गेल्यार कित्याक वोटींग म्हणल्यार आमकां 18 वर्सांचेर जातकच आमकां वोटींग मेळटा अशें खूब जाण म्हणटाले. पण आमकां अशें दिसता की आतां हो मोदीचो आमी प्रोग्रेस पळयलो जाल्यार म्हजें तर मत शुअर मोदीकूच वतलें. कारण मोदीन जी आमचो भारत पयली एक फाटली जी आमची काँग्रेसीन आशिल्ली ती आनी आज जो आमी पळयता भारत तातूंत खूब डिफरन्स आसा. एज्युकेशन फिल्डान तेंच्यांनी आनी बऱ्यो फॅसिलिटीज काडच्यो जेणे करून आमकां आवट ऑफ गोवा वचपाक पडपाचें. ताणें आमची युथा खातीर युथा खातीर नवें लायक न्यू एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट बिल्ड करपाचें आनी आमचे जे ताका रोजगार ना, जे युथाक आमचे रोजगार ना तांकां रोजगार मेळचे अशे बरे स्किम्यो मेळटले असले नवे स्किम्यो घालप. जो कोण निवडून येतलो ताणें युथा खातीर खूब बरें काम करपाचें आसा अशें म्हजें म्हणणें आसा आनी हांव खूब एक्सायटेड आसतलो कित्याक म्हजो पयलो वोटींग आसतलो. जो कोण निवडून येतलो ताणें युथा खातीर तशेंच तांच्या जॉबा खातीर ऑर जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज गोंयांत मातशी चड करपाची आसा. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. 23 एप्रिलाक लोकांनी घरांतल्यान भायर पडून व्हडा संख्येन मतदान करचे हे खातीर भारतीय वेंचणूक आयोगान खासा DVD काडल्या. लोकांक मतदाना खातीर उर्बा दिवपी नवे आयकॉनय ह्या वेळार आयोगान जाहीर केले. लोकांनी घरांतल्यान भायर पडून व्हडा संख्येन मतदान करचे हे खातीर वेंचणूक आयोग वेगवेगळे प्रयोग करता. गोंयांत 23 एप्रिलाक मतदान जातले. संकल्प करें, अपना मतदान जरूर करें. Friends, we know 23rd April is fast approaching, and with that in mind, we have had our icons working overnight, coming up with jingles, coming up with
new videos, and I'm very happy as the nodal officer, Sweet North. I'm extremely happy to welcome you for this release function of 5 videos in terms of messages and songs. And this time we have a different approach, motivating people to come out in large numbers and vote. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. हाऊसिंग बोर्डाच्या भानगडीत आपाचो निमंत्रक एल्विस गोम्स निर्दोष सुटला ही गजालच युनायटेड गोवन्स फाउंडेशनाक मान्य ना. ताणी आता उच्च न्यायालयात निषेधाचो अर्ज करपाचे थारायला. चौकशी अधिकारी आशिल्लो भ्रष्टाचार विरोधी पंगडाचो पुलीस निरीक्षक फ्रांसिस्को कॉर्तान ए समरी दिल्यात ताचे आड. एल्विस गोम्साक उच्च न्यायालयान हाऊसिंग बोर्डाच्या जमीन प्रकरणात निर्दोष थारायलो. पूण युनायटेड गोवन्साचो अध्यक्ष आशिष कामत म्हणटा भाजपा सरकारान एल्विस गोम्साक फावरान केस जावची म्हणून भ्रष्टाचार विरोधी पंगडाक वापरून घेतला. ताच्या मतान ही व्हडली भानगड. शेत आसतना ही जमीन घेतिल्ली आनी मागीर तिचे वेवसायीक वापरा खातीर रुपांतर केले. पूण मागीर जमीन संपादनाची प्रक्रिया रद्द केली. पळयात ते कितें म्हणटा ते. जर त्या केसीन कांयूच बेसीस ना जाल्यार पुलिसांनी समरी बी फायल करपाक जाय आशिल्ली, सांगपाक की आमची जी कंप्लेन आसा ती फ्रिवलस म्हणून, कांयच आधार नासतना कंप्लेन फायल केल्या म्हणून. तें कित्याक केलें ना तें म्हाकाय कळना अजून. कित्याक आयच्या दिसा जेन्ना केस ती आयली म्हणल्यार खरें नोटीस फक्त म्हाकाच प्रेसिडेंट आनी कंप्लेनंट म्हणून आयिल्ली, पण एक एडवोकेट सुद्दां आशिल्लो थंय इंटरव्यून जावपाक, जो खरें ज्या पुलिसांनी खरें ज्या मनशा खातीर एक रिपोर्ट तयार केल्लो ताजोच एडवोकेट आशिल्लो. म्हाका आय डोंट थिंक एनी वन वूड हॅव come across this word iota, no iota of evidence. If at all director of prosecution didn't find an iota of evidence, why did the prosecution file summary A? What is the understanding that the director of prosecution is having with the alleged accused? Whatever dates I have mentioned of the sale deeds, the dropping of the name of the tenant will make it amply clear की हातून full fledged घोटाळो आशिल्लो, पण फक्त आमची ACB पट्टी बांदून आसा. I just want to tell the AAP, please do not clear yourself till the time we have finished, the UGF has finished arguments in your case. You all might have had kind of an understanding with the government, which is very clear, but at the point in time when the law comes calling, we will be arguing our case in a much more intense manner than what we have done today. Zago asa Marcus Xavier'acho, connection Vijay Sardesai, government BJP, Elvis Gomes AAP candidate. If जर गोंयकारांक जर हे कनेक्शन जर दिसना जाल्यार आमकां हाजे फुडें कांयच सांगपा ना. आमी ज्या दिसा केस जेन्ना सॉल्व जाता म्हणल्यार जे कंप्लेंटाच्या आदाराचेर आमी जेन्ना ह्या सगळे लोकांक नेल करतले त्या दिसा आमी परत येतले. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.